संबंध इतिहास वाचनी दिपाजी राणे किंवा ह्या भागाचो इतिहास ताजी एक उजळणी आमच्या समोर करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत आदर्श ठरलेलो आसा. माझी स्मृती ज्याचे अनावरण केल्ले आसा तातूंत म्हाका दिसता खरें म्हळ्यार की आमी सगळे भारतीय किंवा गोंयकार म्हणटा आसतना की गोंयची एक राखण जी आसा न्ही, रक्षण जी आसा न्ही, मागीर सगळ्याच थळाचेर करपाची जबाबदारी आमची आसा. आनी अशे वेळाचेर दिपाजी राणे किंवा दादा राणेन जे गोंयचो सांबाळ करपाच्या दृष्टिकोनाचे, गोंयचे रक्षण करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान पोर्तुगीजां कडेन जे 2 हात केले, म्हाका दिसता त्या कालखंडाक अशें विचार करप आनी ताजेर सगळें लढप जे आसा न्ही, स्वताचें समर्पण करप आनी एका अर्थान मरणच दिसतालें समोर आनी कांय दिसनाशिल्लें. पूण अशा स्थितीक सुद्दां की गोंयचे रक्षण करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान स्वताक झोकून दिवन की तशे तरेचे मावळे जे आसात, सैनीक जे आसात तयार केले. तसो आमी शिवाजी महाराजांचो इतिहास आमी वाचतात, आमी समजतात की संबंध महाराष्ट्रामध्ये किंवा गोंयांत सुद्दां जसं ज्या तरेन की खाची खळग्यांनी अत्यंत सामान्यतः सामान्य मनशाक की बरोबर घेवन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपाची आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी या वेळेची विनंती करत सगळे की सूर्यकांत बाबा सारखे जे कलाकार असतात ताची सांबाळणी करपाची गरज आसा, ताचे रक्षण करपाची गरज आसा. आणि ते जर करपाक शकले की तातूंतल्यान प्रेरणेंतल्यान आनी लोक येतले. अशे एक आदर्शवत आनी बऱ्या लोकांचो भरणो जर आमी समाजामध्ये निर्माण करपाक शकलो जर जायत न्ही, समाजात अशा वाईट विकृती करणाऱ्या लोकांची झडगत जावची ना.